आमच्या पर्याय मतदारसंघात आणि वाळपय मतदारसंघात काँग्रेस निश्चित येतली। आयज आमचो जन समुदाय जर पळयलो जाय जाल्यार आमचो जो राणे प्रताप सिंग राणे आसा तो कितलेशा मतांनी बहुमतान निवडून येतलो हे आमकां कार्यकर्त्यांक खात्री आसा। आणि आयज बरोबर गेली 45 वर्सां आमचे कार्यकर्ते त्यांच्या फाटल्यान आसा आणि फुडली जी 5 वर्सां आसा ती आमी त्यांच्या फाटल्यान रावन तांकां 50 वर्सां राजकीय हेतूर काम करपाक संदी दितले। आणि गोंयांत म्हाका दिसता आयची परिस्थिती पळयली जाल्यार गोंयांत म्हाका दिसता काँग्रेस राज्य करतले अशें आमकां दिसता। सगळे कडेन पळयलें जाल्यार आयज काँग्रेसीक अनुकूल अशें वातावरण आसा। आणि गेल्या फाटल्या जे सरकारान लोकांक खूबशे लोकांक नोकरी दिता आणि कितें दिता बेकारी भत्तो दिता आणि कितें दिता अशें सांगून फटयलेले आसा। त्या खातीर सगळे लोक काँग्रेसी वाटेन येयल्ले आसात। गेली 45 वर्सां प्रताप सिंग राणे पर्याय मतदारसंघासून निवडून येता आणि गेली 17 वर्सां ज्या नेत्यान गोंयचे मुख्यमंत्रीपद सांबाळ्ळें आणि आमकां एक सुदैव आसा आणि आमचें सौभाग्य आसा की पर्याय मतदारसंघात अशा प्रकारचो कणखर आणि प्रामाणीक नेतो आमकां मेळ्ळो। आणि आमकां आशा आसा की यंदाचे निवडणुकीत विरोधक म्हणटात की प्रताप सिंग राणे तो पराभव जातलो। हांव जाल्यार अशें म्हणटा की पराभव जावपाची अजिबात शक्यताच ना। गेल्या वर्सापेक्षा बीजेपीची मतां जी आहा ती बऱ्याच प्रमाणात कमी जावपाची आहा। हे एकंदर प्रत्येक गांवागांवांत जेन्ना आमी फिरता त्या प्रमाणे प्रचंड प्रमाणात जो प्रतिसाद मेळटा प्रताप सिंग राणेंक ते जर तुम्ही पळयले जाल्यार प्रचंड प्रमाणात प्रताप सिंग राणे ह्या मतदारसंघात निवडून येतलो परत एकदा। आणि आमच्या गांवाचो विकास जो आसा आणि ह्या संबंध पर्याय मतदारसंघाचो विकास जो आसा तो विकास एकच मनीस करूंक शकता म्हणजे प्रताप सिंग राणे। गेल्या 5 वर्सांत भाजपची सत्ता हांगासर आसलेली पूण भाजपच्या सत्तेन आमकां दाखोवन दिलेलें आसा की भाजपची सत्ता ही फक्त सत्तेपुरतीच कारणीभूत आसा, सत्तेपुरतीच मर्यादित आसा। कोणतोही विकास जावंक ना। पर्याय मतदारसंघात एकही प्रकारचो विकास प्रकल्प जावंक ना हे परत सांगपाची गरज ना।